बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वे स्पोर तुमचे सोफे आसो आख्खी पवित्र सभा आयच्या दिसा वेश 2 प्रगटणारांचो दीस समोरुंबता आनी ह्या समयार आमी हो विशय आमच्या शुभवर्तमानांतल्यान विचून काडला. देवाक मानता तसलो जावंक हो आपल्या घरा पडटलो. देवान मनशाक आपलो सारको आनी सैमाचो रचलो आनी देव कृपेन ताका बोल्लो. देवान मनशाक दुसरो देव करूंक ना, पूण मनीस कसो दादलो आनी बायल रचली. देवान तांकां आपले गुलाम न्हय, पूण तांकां मनशा सैमाचें मेकळेपण फावो केलें. देव मोगाल आनी दयाल देखून देवान तांकां मार्गदर्शन दिलें. सैमीक आनी सैमावर्त्या जिविताची वाड जावचे खातीर, पूण मनीस आपल्या स्वतंत्रायेचे वांकडे तरेन वापर करता, पातकाचो गुलाम जाता. असल्या वेळार देवान मनशाक खास लायना वो धांवडायना, कित्याक आमचो देव मोगाल देव. आमचें जिवीत बदलपाची, नवसरणी करपाची आनी परतून येवपाची वाट तो पळयत रावता. ल्हानवीक जिवीत बदलतना ताच्या मागणें देव आयकता आनी परतून ताका आपल्या मोगान, काकलुतीन, दयालायन आनी कृपेन भरता. आमी सगळीं पातकी म्हूण ल्हानविकायेन वळखून मानून घेवया आनी आमच्या जिविताची नवसरणींतल्यान दुसऱ्यांक जेजूचे नीज उर्बेवंत गोवाय आनी दर परगटणार जावंक ह्या मिसा समारंभांतल्यान देवाचो आदार मागुया. बाबूनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आज मिसावाचो आयतार आमी पाळटा. न्हयच फकत आमच्या गोंयान, पूण आख्ख्या संवसारभर हो आयतार आमी पाळटा. आज हो आयतार पाळल्यार सुमार 96 इयर्स बाबूनो भरतात. आनी हाचो एकूच हेतू म्हणल्यार जेजूची खबर संवसाराच्या शेवटाक पर्यान ती पाव. जायते मिशनार गोंयांत आयले, गोंयांत तान पावले, संवसाराक तांणी हो वावर तांणी परगटलो. आज ही जबाबदारी जावन आसा आमची जण एकल्याची. तर आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं हेच देवाचे मिसा आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आयचे मिसाचें बलिदान देवाक आर्गां दिवन भेटयता फ्रिडा रॉड्रिगीज. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. त्याच बरोबर आपलो वाडदीस समरंभता सोकोरिना आब्र्यू आनी काजाराच्या वरोस समरंभता जेम्स आनी प्रणीत फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. आनी जायते फावटी घडीक आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं बरी देख दिवचे सुवातेर वायट देख घडीक आमी दिल्या. आमची उतरां, आमच्यो करण्यो देवाक मानता तसल्यो घडीक जावंक ना. ह्याच खातीर आमच्या पातकाची हे वेळार आमी दूख दवरुया. सगळ्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोक्स जोडे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पुणिदो अग्न्याव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट हातारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदार आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटात. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumia
प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावात पोरवासो आनी मोग सोडोय आनी तुवें बसयलें तें सोडूंक आमकां आमी फावो जावच्या. तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरवेस्पोर म्हणल्यार नितीदार. मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो नीत करिना. मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो गरिबांक दुखयना. दुखवलेल्यांचो उलो तो आयकून घेता. अनाथांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करिना. तशेंच विधवेचो विलाप तो विसरना. सोकल्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कालत्या मनशाचे मागणे कुपांक तोपता. तें शाती पावसोर ताका कसलीच बुजवण ना. बोव वर्त्या देवान ताचेर नदर मारी पोरयान आनी सुगडी मनशाची नीत करून आपलो निवाडो दी पोरयान तो ओगो रावचो ना आनी सुरवेस्पोर उशीर कोचचो ना. तांकां रोखडोच पावतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. हे स्त्रोत आमी गावुया. अनेक पावटी गावुया. सोकल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सोदांच मोच्या ओंटांचेर आसतली.
सर्वेस्परा सोवे मोच्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भुगतलो संतोष आमचो जबाब सोर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता बोरी मनशां उलो मारतात सोर्वेस्पोर तांचें आयकोता आनी सगल्या कांतांतलीं तांकां निवारता आमचो जबाब जांचें कालीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोर्शीं सोर्वेस्पोर आसाच जांचें मन कोळवळटा वळवळटा तांचेर सोर्वेस्पोर हात ओडटा आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सोर्वेस्पोर तारण दिता ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कोदींच कास लावचो ना आमचो जबाब बागियोंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप प्रितीच्या हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कशी आसा आनी म्हाजो जीव एकदम लागीं पावला हांव बरें झुजलों धांवेची आसली ती बाट हांवें धांवून काडली हांवें बावाट सांबाळलो शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रामाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीगोवन म्हूण सुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो म्हाकाच न्हय पूण ताच्या एडांक अंत्रेकता तितल्यांकूय म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना पूण सगळें म्हाका सांडलो हें तांकां बुजोवणाक जावं पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाचे पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आमी सगळे विदेशांनी ते आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोठाय दिली आनी शिवाच्या तोंड्यांतलो म्हाका निवारलो सगळ्यान नश्टांतलोय सोमीन म्हाका वाटायलो आनी आपल्या सर्गीच्या राजान म्हाका सलामती पावयतलो ताका मोहिमा सासनांक आमेन देवाचे उतोरे अच्छे ओडुकार उद्गाराक उबी रावया गायन गावया B9:25 चौथो श्लोक B9 पेज 25 Sorvesporam soy 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 Sorvesporam soy 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 Sorvesporam soy 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 Sorvesporam soy soy Kori baboi koshi sogli Zorek pota Sorvesporam soy 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 Sorvesporam soy 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 Sorvesporam soy 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 Sorvesporam soy soy Sorvespor तुमचे सोवे आसूं Tumche sove asu
लुका पोरमुडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पात येताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वोपार सांगली. दोग जाण एकलो फारिसेव आनी दुसरो दंड वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चोडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो, देवा हांव हेरा मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पोरदुवारी, हांव ह्या त्या दंड वसूलदाराय सारको न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करतां, म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक करता. तो दंड वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडिनासतना होड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा हांव पातकी म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तसलो जावन तो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच घालतो जाता ताका देव उंच उबारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी संवसारभर मिसांवाचो आयतार वर्ल्ड मिशन संडे हो समारंभता. बाबीनो मिसांव म्हणटा आसतना आमकां घडये भारताचो गडास जाता, आफ्रिकाचो गडास जाता, जंय देवाची बरी खबर आजून घडये पावूंक ना. आनी कसोच खंय बाबीनो ही घडणी तांजानिया आफ्रिकाचो एक देश हातून घडली. एक खंय इंग्लंडाक इंग्लीश मिशनरी गोरे कातीचो हो यादनीक तांजानिया हांगासर गेलो. आनी आमी जाणा थंयसर हे काळे कातीचे लोक बाबूनो थंयसर रावतात. आनीक ह्या मिशनरांक वचून जायतो बरो वावर केलो. थंय तांकां भुरग्यांक शिक्षण मेळूंक इस्कॉल ताणें उगडले. एक डिस्पेन्सरी म्हणल्यार तांकां इलाज दिवंक एक धाकटुलें हॉस्पिटल कशें ताणें सुरू केलें. आनी हे भाशेन बाबूनो जायतो बरो वावर ताणें केलो. तांची भास तो शिकलो आनी लोकांनी ताका एक फॉरेनर कसो न्हय पूण आपणाचोच एक आमचेच मदलो कसो ताका बाबूनो लेखलो. कांय वर्सां उपरांत खंय एक जर्नलिस्ट, तोय इंग्लीश जर्नलिस्ट थंयसर पावून सरलो. आनी जेन्ना एक फॉरेनर आपले मदें येयला म्हूण सगळींच खंय ती खुशाल जाली. आनी ताणें तांकां आपले डान्स दाखयले, आपलें गायन करून दाखयलें आनीक आपले भाशेन ताका जायते बाबूनो ताणें एक प्रोग्राम कसो ताका केलो. आनी जेन्ना हो जर्नलिस्ट परतून गेलो ती धांवून खंय हे यादनिकाशी आयली आनी म्हणूंक लागली. ताणें म्हणलें, आमी पयले पावट एक फॉरेनर पळयला. वी हॅव मॅट अ फॉरेनर फॉर द फर्स्ट टायम इन आवर लायफ. आनीक हो बाबूनो हो यादनीक चिंतूंकूच पडलो. आतां ताणें म्हणलें, हांव इतलीं वर्सां तुमचे सांगती आसा, हांवूय एक फॉरेनर, हांवूय एक गोरे कातीचो मनीस, आनीक पयले पावट फॉरेनर पळयला अशें तुमी कित्याक म्हणटात. आनी तेन्ना बाबूनो त्या आयलोल्याकूय लोकांनी ताका म्हणलें, तूं एक फॉरेनर न्हय, तूं आमकां एक जेजू, तूं आमचो फादर, यू आर आवर फादर, यू आर जिजस टू अस, यू आर नॉट अ फॉरेनर. बाबूनो ताणें केलोल्या वावरा खातीर, ताणें देखयल्ले बरे देखी खातीर, ताणें उलयल्ल्या बऱ्या उतरां खातीर आज बाबूनो जरी तर हो भायलो पाद्री ताका ती आपणाचो कसो ते लेखतात. हें जावन आसा बाबूनो देवाचें मिसांव. हें जावन आसा बाबूनो आयच्या दिसाचो हेतू म्हणल्यार देव कोण तो मनशाक आमी दाखोवप. आयचें पयलें वाचप बाबूनो कांय फुडें देवाचें वर्णन करता. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप हें आमी घेतलां. देव कोण, देवाचें सैम कितें तें आमकां दाखोवन दिता. तें आमकां मेळटा सर्वेस्पर म्हणल्यार नितीदार. मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो नीत करिना, मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो वावर करिना. गरिबांक तो दुखयना, दुखवलेल्याचो उलो तो आयकून घेता. अनाथाच्या मागण्याची तो बेपर्वा करिना, तशेंच विधवांचो विलाप तो विसरना.
काय बरें मोवाळ दोयाळ काळीज सोर्वेस्पराचे हें आयचे वाचप आमकां स्पश्टपणी सांगून दिता. आनी बाबूनो, जरी तर देवा भाशेन आमी जाल्यार कितें जातलें तें आमकां फुडें हें वाचप सांगता. सगल्या काळजान देवाची सेवा करता तो देवाक मानवतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कालत्या मनशाचें मागणें कुपांक तोपता. द प्रेयर ऑफ अ हंबल पर्सन पियर्सीस द हार्ट. तर बाबूनो, मिसाचो हेतू आनीक दुसरो न्हय, म्हळ्यार देव कोण, देवाचें सैम कितें तें हांव दुसऱ्या मनशाक सांगून दिता. देव कितलो काकलुसार मोवाळ दोयाळतो हांव म्हज्या कुरण्या आनी उतरां वरवीं दुसऱ्याक परगट करता. आयचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. आमी जाणा बाबून भाग्योन पावलून जेजू खातीर जायतो वावर केलो. एक मिशनर कसो तो वावुरलो. आनी कास पळयतले हांव भाग्योन पावलूक बोंदकुणीन घातलेलो आसा. बोंदकुणीन बाबूनो, त्या काळार अ प्रिजन वॉज नॉट अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट बट अ प्लेस ऑफ ट्रायल. म्हळ्यार तुका कास्त फाव जावच्या आदीं थंय ते तुका दवरताले. आनी कसल्या घडीतांनी भाग्योन पावलो आपल्या जिविताचेर नदर मारता. देवान म्हाका एक मिशनर जावंक विचून काडलेलो. ताची बरी खबर परगटूंक म्हाका आपयलेलो. कसलें जिवीत हांव जियेलां. एम आय वर्दी टू बी कॉल्ड अ मिशनरी ऑफ द लॉर्ड. आनी बाबूनो, हाचेर नियाळ केल्या उपरांत भाग्योन पावलो काय बरी उतरां म्हणटा. हांव एक बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें भावार्थ सांबाळलो. आनी असलें जिवीत जियेलो देखून हांव एक मुकोट रावता. आय एम वेटिंग फॉर द प्रायज दॅट गॉड हॅज केप्ट रेडी फॉर मी. हांवें ही बरी वाट धांवली म्हूण देव म्हाका एक मुकोट स्वर्गी राजान तयार करून ताणें दवरला. आयचे शुभ वर्तमान बाबूनो, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानांतले आमी हें घेतलां. आनी थंय आमकां दोगा मनशाची वागणूक आमकां दाखयता. एक पदवेन बोल्लोलो फारिसियो आपणाकूच व्हड म्हूण समजतालो. आनी दुसरे वाटेन हांव पळयता हांव एक दंड वसूलदार. जायत्या पातकांनी तो बोल्लोलो, पूण खालतीकायेन देवाशी आयलोलो हो मनीस. दोगूय देवाशी देव मंदिरांत येतात. फारिसियो म्हणटा, हांव देवा हेरा मनशा सारको न्हय. ते पोरदुवारी, ते चोर, ते नागोवणे, ते अन्यायी, हांव ह्या दोन वसूलदाराय सारको न्हय. एके भाशेन बाबून देवाक सांगूंक सोदता आपूण कोण तो. देवाक तो कोण तो बेस बरे भाशेन खबर आसली. पूण बाबूनो, आपल्या मागण्यान पर्यान तो देवाक फटोवंक सोदता. आनी ताचे मागणे आयकून घडये देव ताका हांसलो. कित्याक देव जाणा आसलो कसलें खोटें जिवीत हो फारिसियो जियेतालो. पूण दुसरे वाटेन हांव पळयता बाबूनो, तो खालतो दंड वसूलदार. तो जाणा आसलो आपूण दुसऱ्यांक नागयतालो, चोरतालो, तांचे पयशे आपूण एकठांय करतालो. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, देवाक आनी कितें तो सांगतालो आपल्या जिविताचें. कित्याक तोय जाणा आसलो आपूण कोणटो आनी देवूय जाणा आसलो तो कोणटो. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, कांय एकूच अर्थ वळयना, पूण आपलें होड्डें धाडून तो म्हणटा, देवा हांव एक फातकी म्हजी काकलूत कर. दुसरे वाटेन हांव पळयता बाबूनो, तो फारिसियो आपणाक दुसऱ्या मनशाक सोर करता. ही ट्रायज टू कंपेर हिमसेल्फ वीथ एनादर पर्सन. आनी ही जावन आसा बाबूनो ताची एक चूक. पूण त्या दोन वसूलदाराक आमी पळोवया. तो आपल्याक दुसऱ्या मनशाक बाबूनो सोर करिना. ही कंपेर्स हिमसेल्फ टू गॉड. म्हळ्यार देव इतलो बरो, पूण देवा भाशेन हांव जावंक वावुरला काय. देवा भाशेन जावंक हांव 2 दिसाक प्रयत्न करता काय. ही कंपेर्स हिमसेल्फ टू द लायफ ऑफ गॉड. आनी जायते फावटी बाबूनो आमी हे ताळणेन पडटा. आमी कितलीं बरीं तीं आमी दुसऱ्याक सोर करून आमी पळोवंक सोदता. हांव ह्या मनशावन मातशें बरो. हांव ह्या मनशा सारको न्हय. हांव म्हज्या शेजाऱ्या सारको न्हय. हांव म्हज्या इश्टां सारको न्हय. बाबूनो, आमी जरी तर आमचें जिवीत नियाळूंक सोदता, वी मस्ट कंपेर आवरसेल्फ नॉट टू अदर पर्सन बट टू द लायफ ऑफ गॉड. आनी तिसरे सुवातेर बाबूनो आमी पळयता कितलें गर्व ह्या मनशाचें. एके भाशेन ही वॉज सफरींग फ्रॉम द डिजीज ऑफ प्रायड.
आनी ह्याच खातीर बाबूनो एक बरोवपी अशें म्हणटा, द ओनली डिजीज इन द वर्ल्ड वीच कॅन अफेक्ट एवरी वन एल्स एक्सेप्ट द पर्सन हू इज सफरींग इज द डिजीज ऑफ प्रायड. जेन्ना एक मनीस ह्या प्रायड ही हातून जियेता, गोरवान जियेता, सगळे मनशां ताचे भोवती आसात ती बाबूनो एक कश्टवतात हे ताचे ह्या ताच्या जिविता वरवीं, पूण त्या मनशाक कांयच जायना. दुसरे सुवातेर बाबूनो आयचें हें वाचप आमकां सांगता, इट इज पॉसिबल फॉर अ डीपली रिलिजियस पर्सन टू बी लॉस्ट एंड अ रिपेंटंट सिनर टू बी सेव्ड. It is possible for a deeply religious person to be lost and a repentant sinner to be saved. शेवटाक बाबूनो आयच्या ह्या वाचपान आमकां ही उतरां मेळटात. तो दोन वसूलदार देवाक मानवलेलो जावन आपल्या घरा परतून गेलो, पूण न्हय तो गोरवान भरलेलो फारिझ्यो. आमकां घडीक बाबून दिसत हांव दिसपट्टी म्हजी मागणी करता, मिसाक येता, दुसरी देवसां करता आनी एक हांव बरो मनीस म्हूण म्हज्या मनाक दिसत. पूण आयचें हें वाचप बाबून आमकां एक खोल संदेश दिता. तूं ही मागणी करूनय तूं देवा मुखार एक खोटो मनीस जावंक शकता. देवाच्या दोळ्या मुखार वेलो तूं पयस रावंक शकता. पूण एक पातकी मनशान जो आपलें पातोक देवा मुखार हाडटा ताका देवान सोडूंक देवाक पदवी आसा, तांक आसा. आयच्या ह्या दिसाक बाबूनो किरीत भाशेन ह्या मिसांच्या आयताराक आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना कितें संदेश आमी आमच्या जिविताक घेवंक जाता. पयले सुवातेर बाबूनो पाप सायब फ्रांसीस आमकां उगडास करतलो, हांव जावन आसा एक मिसां, माय लायफ इज अ मिशन. आनी ह्याच खातीर बाबूनो महात्मा गांधी हो आमकां उगडास करतलो, माय लायफ इज अ मॅसेज. जो कोण म्हजें जिवीत पळयता तो एक कितें तरी संदेश आपल्या जिविताक घेता. द पर्सन हू लुक्स एट मी टेक्स अ मॅसेज फॉर हीज लायफ. आनी ह्याच खातीर तो क्रिस्तांव मिशनरांक एक चॅलेंज कशी दिता. तो म्हणटा, यू हॅव टू फॉलो द एपॉस्टलेट ऑफ अ रोज. एका गुलाबा बरी तुमी क्रिस्तांव मिशनराचें जिवीत जावंक जाय. एक गुलाब बाबूनो सगळ्याक सांगूना आपल्या उतरांनी तो परगट करिना आपूण कितलें बरें फूल तें, पूण जितलो लोक त्या गुलाबाक लाग येता ताचो परमळ घेता, ताची सोबिताय ते पळयता. हेच भाशेन बाबूनो आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत जावंक जाय. हांव एक क्रिस्तांव म्हूण कडेन हांवें सगळ्याक सांगूंक गरज ना, पूण म्हज्या जिविता वरवीं, म्हज्या कोडण्या वरवीं जीं उतरां हांव वापरतां ताचे वरवीं लोकांक कळून येतलें की हो जावन आसा एक क्रिस्तांव मनीस, क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे जिवपी हो एक मनीस. दुसरे सुवातेर बाबूनो हे मिसांवाच्या वावरा खातीर आमी दुसरी वस्त करूंक जाता ती म्हणल्यार आमचे मागणे. उतुमराचे पयलेर आमी बाग्यून तेरेसाची परब केल्या. ती जावन आसा एक शी इज अ पेट्रनस ऑफ मिशनरीज. 24 वर्सांची पिरायेर भाव भयणीचो ती सोंपून गेली. ती आफ्रिकाक वचोंक ना, भारताक येवंक ना, दुसऱ्या गांवांनी ती वचोंक ना, पूण आपल्याच कॉन्वेंटान भाव भयणी ती कश्टवली. आनी पवित्र सभेन तिका मिशनरी वावराची पेट्रनस म्हूण परगट केली. कित्याक काय, तिणें आपल्या बाजाचेर रावन, आपल्या बेडाचेर रावन मिशनरी वावरा खातीर बाबूनो मागणें केलें. जायती ती यादनिका खातीर मागताली, दुसरें मन बदलूंक ती मागताली. आज बाबूनो आमी ह्या मिशनरी वावरा खातीर मागूंक गरज. कितल्या कोश्टा आडकोळींनी हे आमचे यादनीक भाव माद्री भयणी दुसरी क्रिस्तांव वापरतात. आनी दर मिशन सायडीक बाबूनो म्हाका एक यादनिकाचो उगडास येता. हांव राशोल सिमदारीन आसतना एक यादनीक आयलो आनी तो असल्याच एक आफ्रिकाच्या गांवांत देसांत तो वावर करतालो. आनी तो आमकां सिमनारिसांक अशें सांगतालो, एका दिसाकूय हे मिलिटंट्स येयले आनी ताका सुबेमासार थंयसर दिमी घालून दवरलो. आनी ताणें आर्माकूय भायर काडली, गन्स भायर काडली. आनी ताणें चिंतलें आज ही घडी जावन आसा म्हज्या जिविताची निमणी घडी. ताका ते जिवेशी मारूंक सोदताले आनी सगळ्यांनी खंय सरभोंवती आसलेल्यांनी आर्मां भायर काडली. आनी खंय ताणें आर्मां चलोवंक सुरू केलें. दे वॉन्टेड टू प्ले द ट्रिगर. पूण बाबूनो एकूय आर्म खंय चलो नासलें. गुडी आसली, आर्म आसलें, पूण खंय एकूय आर्म चलो नासलें. ताणें जायतो प्रयत्न केलो ताका जिवेशी मारूंक, पूण बाबूनो हें घडूंक ना.
तो म्हणटा ही जावन आसा व्हडांतली व्हडली मिलाग्र म्हज्या जिवितान हांवें पळयली. म्हाका खंयसरूच धांवून वचूंक जायनासलें, सरभोंवती ते आसले म्हाका मारूंक सोदताले, पूण त्या वेळार देवान म्हाका वाटायलो. आनी बाबूनो, ह्याच खातीर आमच्या मागण्याची ह्या याज्ञिकांक, माद्र भयणीक, मिशनरी गांवांनी वावुरतल्यांक खूब आदाराची जाता. आनी तिसरे सुवातेर बाबूनो आमी करूंक जाता तें म्हणल्यार आमचो आर्थीक आदार दिवं. दुबावा विरीत आमी ह्या एनवलपांनी पयशे घातल्यात आसतले, ह्या कॅलेंडराचे पयशे आमी घातले आसतले. आमची गेल्या म्हयन्याक आमची सुमार 15 भाव भयणी दामाव मिशनान घेतलेली. आनी कोण भाशेन हांगा देवाचो वावर चलता. ह्या गरीब भुरग्यांक कोण भाशेन हॉस्टेल्स बांदल्यात, कोण भाशेन तांकां शाळा बांदल्यात, हॉस्पिटल्स बांदल्यात, हाची ते गोवाय आसा. आनी बाबूनो, कांय बरे भाशेन आमच्या आख्ख्या भारताक हो देवाचो वावर चलता. आनी हो वावर चलतलो जाल्यार आमच्या दुडवाची, आमच्या आदाराची गरज आसा. आनी ह्याच खातीर बाबूनो, द लव ऑफ गॉड कॅन बी एक्सप्लेन टू अ पुअर ओन्ली बाय प्रोवायडींग देम वीथ फूड एंड लायव्हलीहूड. हांवें बाबूनो एका दुबळ्या मनशाक, तो भुकेल्लो आसतना, तो तानेल्लो आसतना, तो दुयेंसाक सांपडलेलो आसतना हांवें ताका म्हणूंक जायना देव तुजो मोग करता. हांवें ताका म्हणूंक जाता देव तुजो मोग करता, ताका फावो तें जेवण दिवन, ताच्या भुरग्यांक हांवें शिकोवन ताका इलाज फाव करून, ताका एक नोकरी फाव करून. आनी जेन्ना हें हांव करतलो तेन्नाच की देव आपलो मोग करता हें ताका कळून येतलें. तर बाबूनो, आमच्या दिवपान आमी उदार जावया. आमी ह्या वावरा खातीर आमचें सहभागिलीपण दाखोवन दिवया. तर आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करता आसतना आमी पयले सुवातेर देवाचें मिसांव जावंक, देवाच्या ह्या मिशनरी वावरा खातीर सगळें आमचें योगदान आमी दिवंक आमकां कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमच्या बावडताची उच्चारणी करून आमी म्हणया. स्वत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संबोलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिरलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीव जालो, स्वर्गात सोडलो, सर्व पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तूंय ता जिव्या आनी मेल्याची मुनसुबी करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकदार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी देवाक आमी उबारया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी हेर धोर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्ल्या मुन्यारी कार्या पालतना आपल्या जिवितान जेजूचो मोग आनी काकलूत अनुभवूंक आनी हीच सोडवून आपल्या सेवेच्या मुन्यारीपणांतल्यान परगटूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्माचो वो वाठाराचो वो भाशेचो वो संस्कृतायेचो एकूट घडोवन हाडूंक आनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूची शिकवण बारोती लोकां मदें शिपडावंक सवलती फावो केल्या पुरो म्हूण देवाचो आदार तांकां मागुया. देवान आपल्या पुताच्या पास्कांच्या गुटा वरवीं सगल्या मनशाक नव्या जिविताचें देणें फावो केलां. तर क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ही सोडवणेची बरी खबर
आपल्या जिविताच्या गोवायकेंतल्या दुसऱ्यांक पोरगोटूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणी जेजूक पोरगोटूंक मिशनोर कशीं वावुरतात. आपल्या मोगा सेवेच्या मुन्यारीपणान कोश्टांत लेगीन तांणी जेजूक विस्वाशी रावूं आनी आमी तांकां आमच्या मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार दिवं. तांणी आपलो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सुर्गीच्या बोधळ बाबा, आमच्यो गोरजो आनी आमचे मागणे आमी तुजे मुखार दवरल्यात. ताची तुजी दयाल दीस घाल आनी आमच्या जिवितान आमी तुज्याच उतराचे पोरकुटणार आमी जावंक तुजे कृपेन जाणवायन आमकां बोल. ह्या मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोनेंक आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 पान 30 आनी 1. C8 पेज 31. मोशे भाव भयणो, मोशाने तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोवीत सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मारून घेवन मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे तुजी ही दीस का. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जोवनपणान जिखले आमा सोमेसांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रोफेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry.
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavardaco gut porcotuia Gesù melo Gesù ci mozzana Gesù novia Diedolo Gesù novia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडवणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरसुडीत मुखामळ पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माई संगती बागेन सुसेतीचो पोती बागेन धर्म जाता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सांगातान सगळीं धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकूस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशा नदरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोशियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवी आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया
देवाची संसाराचे पाप काटिले आमची कबूल कर देवाची संसाराचे पाप काटिले आमची कबूल कर देवाची संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या क्षणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया म्हाका फावो न्हय सोम्या D26 D26 पेज 61 Amen.
सगळीं आमी उबी रावया प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवणपणान वांटो मेळ्ळा तुजें कुणे रुपान आमी समोरंबून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी सरकार सोपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसूया फाटल्या आयताराचें धर्मदान जालां 66,292 बुधवारा दीस 12,080 सगळ्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आज मिसांवाचो आयतार जेजूचे बरे खबरीचे सगळे आमी गोंय आमच्या मागण्या वरवीं त्यागा वरवीं दुडवाचो आदार दिवन मिसांवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरुया उदार हातांनी तुमी दिल्लें दान आमी पाप साहेबाच्या वावराक पाठोवन दितल्या आज केरान पेदा साहेबणीची परब पोरबेचे मीस सेर्मा पुरसांव सकाळीं 9 वाजता हे पोरबे सोमयार सगळ्या वाड्यांतल्या लोकांक फेस्ताची परबी आमी दिता आनी सोमेस्ताचेर सायबिणीचे मजतीन आदार मागता आज 8 वरांचे मीस सोमतूच पॅरिशूत आमच्या फिरकूस तरणाट्यांक सोमात सगळ्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता आज 9:30 ते 1 पर्यंत मेडिकल कॅम्प आसतले आमच्या हॉलांत फ्री मेडिकल कॅम्प लिव्हर डायबिटीज प्रॉब्लम्स आसलेल्यांक आपआपलें नांव रिजिस्टर करून वांटो घेवंक आमी मागता 9:30 ते 1 पर्यंत आमच्या फिरकोच्या कम्युनिटी सेंटर हॉलांत फाल्यां सोमारा दीस आमच्या ऑल्टर सर्वस हांकां फुटबॉल टोर्नामेंट सकाळीं 9 ते 2 पर्यंत डॉन बॉस्को फुटबॉल ग्रावंड हो 7 सायड टोर्नामेंट पेंचीम डिनरी ह्या ऑल्टर सर्वरान सांजे 4:15 वाजता तीर्स उपरांत एडोरेशन आनी देवाच्या उतराची परगटणी आमी हातूंत वांटो घेवया बुधवारा दीस ओतुंबराचे 24 तारखेर पेरपेज सुकोरीची सायबिणीची दोबाशीक परब आख्ख्या गांवच्या लोकांक किरीत भाशेन भुरग्यांनी हे परबेक वांटो घेवंक आमी मागता तीर्स 5:30 वाजता उपरांत मिसाचें बलिदान फुडल्या आयताराक ओतुंबराचे 30वेर तरणाट्यांक भेटयलोले आयतार किरीत कार्यावळ आमच्या डिनरीच्या तरणाट्यांक जातली डॉन बॉस्को ह्या हॉलांत नोव्हेंबराचे 13 तारखेर रुसाय सायबिणीचे परबेचे सोमयार आमची तरणाटी घडून हाडटात यूथ फेत सांजेर 7 वाजता इकोर्जेच्या ह्या आदार ग्रावंडार ते जातले तरणाटे आमची टिकेट घेवन आदार मागूंक येतली तांकां उदारपणी आदार दिवंक आमी मागता बाबून फाटलीं 3 वर्सां आमी कांयच फंड आमच्या तरणाट्याच्या सोम्याक एकठांय करूंक जावंक ना कोवीड हे पिरियडेक लागून आनी दुसऱ्या कारणाक लागून ह्या इव्हेंटा वरवीं ह्या फेता वरवीं आमच्या तरणाट्यांक एक फंड आमी आमचो फंड क्रिएट करूंक आमी सोदता कसली कार्यावळ करता तेन्ना बाबून आमी तरणाट्या कडल्यान आमी पयशे आमी घेना म्हणल्यार आमचे लागीं जाता तितलो आदार दिवंक आमी प्रयत्न करता आनी ह्याच खातीर तुमच्या आदाराची आमकां चड गरज उदार मनान उदार काळजान उदार हातांनी हो आदार तुमी दितल्यात म्हूण आमी रावता फुडल्या आयताराची मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस चिलाले मरोड दुसरे मीस फिरकोस तरणाटी आनी सांजेर पियाले मरोड सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर्व पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे म्हणूकार शेवटाक गायन गावया खुशाल काळजां F12 पान 9 आनी 1 F12 पेज 91 शांती पाय सोडून करा बेदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
also look, just keep on talking. Here